काँग्रेस फुडारी अमित पाटकरान मडगांव केटीसी बस स्टँडावयल्या पायलटांची भेट घेतली। कोरोना महामारीत मडगांवच्या दर एका पायलटांक 5,000 रुपया दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें, पूण आजून पायलटांक पयशे दिल्ले ना। 5,000 रुपया बेगोबेग ह्या पायलटांक दिवचे अशी मागणी काँग्रेस फुडारी अमित पाटकरान केला। म्हजी सरकाराकडे आणि देवाकडे उलयता, एक मनीस देवाकडे डायरेक्ट उलयता, ताचे कडेन मागणी आसा की हे गोंयचे खरे नीज गोंयकार जे आज हांगा धंदो करतात कितली वर्सां हे पायलट म्हणटा पळय हे फक्त गोंयानूच आसा आनी ते समज जर कोणी कल्चर सांबाळून दवरले जाल्यार आमचे हे पायलट भावांनी सांबाळून दवरले। कोविड टायमाचेर हांकां अक्षरशः ह्या सरकारान फटयले, कितें फॉर्मां म्हूण काडली, हांकां जालें फॉर्मां भरा 500 रुपये दिया तुमकां 5,000 रुपये मेळटले। आज कोविड जावन 3 वर्सां जालीं तरी तांकां 5,000 रुपये मेळना। सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं हें सांगपाक जाय, मागीर मध्य प्रदेशाक वच आनी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ते मागीर उलय। पयलीं आज गोंयचे जे रियल इश्यू आसा, जो तुवें इम्पोर्ट करून आमदार घेतला, ताच्या मतदारसंघात बाबडे पायलट उबे रावता, तांकां शेड सुद्दां ना मरे। सो हें तुमी गोंयकारां पासत हे सरकारा, तुमी अक्षरशः आज बारीक सामान्य मनशाक फटयल्लो आसा। तुमी तांचे कडल्यान 500 रुपये घेतले, सरकारान जाप दिवची ते 500 रुपयाचे केले कितें? इव्हेंट मॅनेजमेंट केलो काय खंय वचून टूर करून आयले रे तुमी? काय ते आमदार विकते घेवपाक 500 रुपयाचो वापर केलो? म्हाका दिसता हें इनटॉलरंट बीजेपी भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार म्हणटा ते गोंयकारां पासत ना। आनी म्हजी मागणी आसा मुख्यमंत्र्या कडेन, तुवें आज सकाळीं सांगला की आपूण 300 करोड रुपया सोशल वेलफेअर स्किमाचे डिस्बर्स करतलो म्हणून। जे तुवें कोविड टायमाचेर सांगिल्ले हे सगळ्यांक 5,000 रुपया आमी दितले म्हणून ते पयशे केन्ना दितलो हाजेर पयलीं जाप दी। हांव आशा बाळगिता की चवथी पयलींय तूं ते डिस्बर्स करतलो म्हणून।